जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जेजू कळे आनी गावया जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. आनी व्हडल्या तळ्यान जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुम्ही दायकन तुम्ही सगळी सिंग करा, सगळी तुम्ही मान सिंग करा, वटल्यान सिंग करा. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. हर एक उतर तुमच्या काळजांत तोंड म्हणा, जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. सगळी तुम्ही गायन करा. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सगात आशेत हांव. तुजो सांगात आशेत हांव, तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेत हांव, तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी यात्रेकता. तुमचे हात उबारून आराधन. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेता. सगळे समर्पण देऊन गावया. भक्ती मना आराधन स्वादी सक्रामेता. आराधन 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 स्वादी सक्रामेता. आराधन स्वादी सक्रामेता. Glorify you, Jesus. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. I glorify you, Jesus. I surrender myself to you, Jesus. I surrender myself to Jesus. And every person here, Jesus. हर एक मनीस संसारासाठी, हर एक व्यक्ती यासाठी, लहान वडापर्यंत तुझ्या कापवरती आम्ही सरेंडर करणार जेसू. हर एक मनुष्य, हर एक आत्म्या जेसू, तुझ्या पायातळ समर्पण दिता जेसू. हर एक मनुष्य हांगसरस्य तुझ्या पवित्र नावात आम्ही पार दिता जेसू. तुझ्या पवित्र नावात जेसू हांगसरस्य हर एक तुझ्या मोगाच्या संगत घे. तुझ्या थई आमका हर एक घेऊच्या म्हणजे गाडी झुलते कर, म्हणजे मौन होते कर. सर्व जेजरली मनुष्य, सर्व रीतीन दुष्वाट झाली मनुष्य, सर्व रीतीन त्यांच्या जीवितात त्या उणेपण असा, काही अस्पत काही असा, काही सर रेबेलियन स्पिरिट असा, काही सर नासोसनिकेचं स्पिरिट असा. या घडी जेजू तुझ्या पवित्र नावात जेजू, तुझ्या भोग कौतुकदार नावात जेजू. In your mighty name Jesus, in your mighty name Jesus, in your mighty name Jesus, release your power, release your power. In your mighty name Jesus, touch each and every soul, touch each and every soul, and every heart be converted to Jesus.
Jesus. Let every heart come to you. Let every heart come to you. Let every heart come to you. Let every heart be open. Let every mind be open. Let every heart be open. हर एक काली सुख के साथ, हर एक काली सुख के साथ, हर एक काली सुख के साथ, हर एक मौन करुण काली सुख के साथ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Sacramento. मागे आम्ही सोम्या लागी ह्या घडये ह्या संजेच्या वेळा विशेवा कमी वेच्या फुडें सोम्या तूं आमचो आदार, तूं आमचें बळ, तूं आमचो राखणदार. सोम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता ह्या घडये. आयच्या दिसा तुज्या मोगान आमकां राखल्या पासत, तुज्या आंजबडव्या मुखांतर आमकां रक्षण दिल्ल्या पासत, तुज्या मोगांत वाडोवंक तुवें आमकां जायते अवकाश दिल्ल्या पासत. ह्या घडये सोम्या आमचे मागणी आयक. आमचे काळीज तुज्या मुखार उबारता, आमची जिणी तुज्या मुखार उबारता. जें कितें उणेपण आमचें थंय आसा जाल्यार तें आमी मानून घेता. आमच्या पातकां तूं बक्षी, आमकां नितळ कर. आयच्या दिसा आमी केल्लीं सर पातकां तुज्या पांया तळा समर्पण दिता. सोम्या आमी फावो न्हय तरी तुज्या मुखार ह्या घडये मागता तुजी काकूळट आनी दया. कित्याक तूं पदवेदार तशेंच दयाळ. तूं रागार जावंक सवकास पूण तूं सदांच उदार. सोम्या जेजू आयच्या दिसा सकाळीं तावन ह्या घडये पर्यंत म्हजे तावन जाल्ल्यो सर सोकी जाणां आसून आमी केल्लीं सर पातकां हेरांक हांवें दुखयल्ले घडयो हांव मानून घेतां, पश्चातापवतां. आयच्या दिसा हें सगळें हांव मानून घेतां आनी पश्चातापवतां. सोम्या दी म्हाका बक्षणें, कर म्हाका नितळ. Jesu, हांव काळूक मागता, दितलो म्हूण पागेता. सर्मोची पातकां काटाळटा, आयच्या सकट साठा. Jesu, हांव काकळूक मागता, दितलो म्हूण पागेता. सर्मोची पातकां काटाळटा, आयच्या सकट साठा. ह्या दिसाचें मागणें आमी सोंपोवच्या फुडें देवाचें उतर आमी उसारन आयचो दीस आमी आखेर करया. बायबलांत किर्तन 37 30 आनी 7 ओळी 1 ते 10. तुमच्या लागीं बायबल आसा जाल्यार उक्तो करा आनी म्हजे उपरांत म्हणा. किर्तन 37 वर्स 1 to 10. खोट्या मनशा विशीं विसंबळ जायनाका, वायट करतलांचो मोसर करनाका. कित्याक खरडा बरी ते सुकतले, पाचव्या थणा बरी भावतले. सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर. देशांत वस्ती कर आनी सुखान जिये. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोश सोद. तुजें काळीज आत्रेकता तें तो तुका दितलो. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती. ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो.
तुझे नितीवंतपण उजवाडा बरें पडझड अशें करतलो आनी तुजो न्याय दनपरांच्या प्रकाशा बरें. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर. कोण एकलो आपले वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हूण आपल्या वायट येवजण्यांनी तो मनीस फळ जाता म्हूण तूं सांबाळ जायनाका. तुजो राग सांड क्रोध पयस कर उसांबाळ जायनाका. जाशी तर फकत वायट करूंक पावतलोय. कित्याक कोट्या मनशांचो नाश जातलो पूण सर्वेस्पराचेर भरवसो दवरतात ते देशाचे वारेस्तार जातले. थोडोसो वेळ आनी नश्टे मनीस नांस जातले. ते आसले त्या जाग्यार तूं तांकां सोदशी जाल्यार ते तुका थंय मेळचे नात. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. आजच्या दिसा मागीर आमी जी कोण आवय बापाय सोडून अनाथ जाल्लीं आसात भुरगीं वा सिंगल पेरंट्स कोण आसात, प्रत्येक जावन आवय वा बापाय आपल्या भुरग्यां पासून दीस रात कश्ट काडून त्या भुरग्यां पासून तांकां पोसोवंक तांच्या शिकपा खातीर कश्ट काडटे आसात. बरें काम मेळनासतना कश्ट ते आसात. ताचे पासून मागया ह्या घडये विविध कारणां निमती काजार तुटोवन वचोन एकामेका तोंड पळयनासतना आसच्या जोड्यां पासून मागया. मनस्तापासून वा एकामेका उणेपणासून विविध कारणां पासून ती वेगवेगळीं जाल्यार सुमया मुखार आयच्या दिसा तांकां समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांत जायती जाणां आसतलीं. कितें जालां कशें जालां आमकां कळीत ना पूण सुमयाची दया तांचेर आमी मागया. कित्याक तांकां तांचें जिवीत समजूंक, काजारां दिल्ली भास समजूंक आनी एकामेका बरेपणान फाटी येवंक तांच्या पासून आमी सुमया मुखार समर्पण दिवया. मागीर आमी एक्सपिरियन्सच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासून प्रत्येक जावन प्रायस्तां आमची एकसुरी आसात. आयच्या दिसा पिडेस्त जावन आसच्या हॉस्पिटलांत आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. ही सर ते सम आमी देवा मुखार समर्पण दिवन देवी काकुल तुकुलो मान सांगता आमी म्हणया. आमी सगळीं सांगता मेळोन मागया. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची, आमच्या सोमया आनी श्रवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपणो आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या प्रेम जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोमया आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर, तुज्या हजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर.
सर्व म्हजी फाल्यांची खंत भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरता. म्हाका भोवंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडता. हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हज्या मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसनातले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो. आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकूळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकूळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. One